둥둥 떠 뭐가 누가 모르 아버지 비기 모르 상기가 가이라이 바라 상거리 누가 달라 소사는 어서되어라 부인을 뒤가 고도로 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी 아멘 आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं तुमचे सगळ्यांसूं भयणी भावांनो हे मिसांत वांटो घेता आसतना थँक्स गिवींग वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ जॉयल एंड जॉसलीन रॉड्रिगीस तांचे खातीर मागुया तशेंच सगळीं आपल्याचो लग्नाचो वर्सीक दीस पालटल्या पासत मागुया क्लिफ्टन आनी कनिशा लुईस जेरी आनी क्लोवी ब्रागांझा तांचेय पासत मागुया ती आपलो लग्नाचो वर्सीक दीस पालतात तशेंच मागुया आज मेर्सियाना जोझेफिना फेर्नांदीस आमचे भयणी पासत म्हयन्याचो उगडास तिची गोच्ची करतात हे आमचे भयणीक मेर्सियानाक सुर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपल्या विसवांत घेवंक मागतना मायकल मास्कारेनेस रोजी जॉन आनी स्वेटा डिसोजा आपलो वाडदीस समरमतात तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर तशेंच हेरूय आमची भाव भयणां आपलो वाडदीस समरमतल्या पासत मागुया सुर्गीच्या बापान तांकां कुडी आत्म्याचे भलायकीन भरूंक आयज भयणी भावांनो आमी निरपराधी बाळकांची परब करता हेरोदीन 2 वर्सां आनी ताचे खाला आशिल्ल्या भुरग्यांचो जीव काडूंक लायलो भिवून की दुसरो एक राजा जुदेवांचो राजा जल्मला आपल्याकूच भियेलो आनी रोगतान आपले एके भाशेन हात धुले भुरग्यांचो जीव काडूंक लायलो निरपराधी बाळकांची परब करता आसतना देवान आमकां दिल्लें जिवीत व्हडलें देणें म्हूण ओळखून आमच्या जिविताचो मोग करूंक आनी दुसऱ्यांच्या जिविताक मान दिवंक आमकां शिकय म्हूण हे मिसांत मागुया हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तनान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे सौभाग्यवन सदांच चंकवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Good.
मोहिमान देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती तेजे संवसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या रया सर्वपद वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकलेच पुता सुमिया देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन. आमेन. प्रार्थया. आमच्या एक एकल्याच्या मनांतली इथे सवा बापाक उबारुया. आमच्या सुपुल्ल्या भुरग्यां पासत मागुया. आज भुरग्यांचो दीस आमी पाळटा. आमची भुरगीं जाणवाईन पिरायेन कुरपेन वाडूंक मागुया. तांकां सगळे तरेची पिडेंतली भिरांतींतली आकांतांतली राख म्हूण मागुया. स्वर्गीचे बापा, आयच्या दिसा निरपराधी बाळकांनी रोगशास्त्री जावन आपले जिबेन न्हय पूण आपल्या मोन्नान तुजी वाखणणी केली. आमी जिबेन उचारता तो बाबार्थ जिविताचे चालीन पोरगोटूंक आमकां करपा दी. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. आमेन. भाग्यवंत जुवाचे पयलें चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यान आमी आयकलां आनी तुमकां आमी परगट करता तो जेजूचो संदेश हो. देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचें सोबें कसलोच काडोक ना. काडोकांत आमी चलता आसतना देवाचे एकचारांत आमी आसां म्हूण आमी सांगलें जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फटकिरें, कित्याक स्वता प्रमाणें आमी जियेना. पूण जसो देव उजवाडान आसा तशीं आमी उजवाडान चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसां आनी ताचे पुता जेजूच्या रगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता. आमकां पातोक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचें सोबें आनीक सोत ना. पूण आमचीं पातकां आमी ओळखून घेता जाल्यार देव आमचीं पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतली आमकां नितोड करता, कित्याक तो विस्वाशी आनी प्रमाणीक. आमी कधीच पातक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो करता आनी ताचें उतर आमचें सोबें ना जाता. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव तें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो आमकां एकलो शारती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमचीं पातकां नाटक करता ती बोली आमचींच न्हय बगर आख्या संवसाराची. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. शिकारेकाराच्या फासांतली सोण्या वरी आमी सुटोन गेल्यो. म्हणुया, शिकारेकाराच्या फासांतली सोण्या वरी आमी सुटोन गेल्यो. सर्वेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार
जेन्ना मनीस आमचे आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवींच गिळटले आसले. जबाब: शिकारेकाराच्या फासांतलीं सोण्या वरी आमी सुटोन गेल्यो. आमी उदकान बुडून मरतलीं आसल्यो. उदकांचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. तांचीं भिरांकूळ ल्हारां आमकां गिल्ल्या बगर रावची नासलीं. जबाब: शिकारेकाराच्या फासांतलीं सोण्या वरी आमी सुटोन गेल्यो. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोन मेकळीं जाल्यो. जाणें रचला स्वर्ग आनी संवसार, त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब: शिकारेकाराच्या फासांतलीं सोण्या वरी आमी सुटोन गेल्यो. उबी रावया. Zoi, 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 sorbespora. Zoi, 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 sorbespora. Zoi, sorbespora. Zoi, sorbespora. Zoi, sorbespora. तूं सर्वेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेता. रक्त साक्षेंचो निर्मोर पुर्जोळीत जोमो तुका वाकणटा सर्वेस्परा. Zoi, 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 sorbespora. Zoi, 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 sorbespora. Zoi, sorbespora. Zoi, sorbespora. Zoi, sorbespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातया पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. ते उदेतीचे विद्वान परत वचना फुडें जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयके आनी इजिप्ताक पळून वच, आनी हांव सांगी पर्यान थंय राव. तर हेरोद बाळकाक ना करूंक सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पळोवन गेलो आनी हेरोद मोरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक तावन म्हज्या पुताक हांवें आपूण हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या उदेशी सांगलोलें उतर पाळचे खातीर हें सगलें घडलें. विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोद एकदम रागा भरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेहेमांत आनी सोर भोंवतणी आसलोल्या गांवांनी विद्वान कोडले विचारून घेतलोल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांच्या आनी उणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरेमियास प्रवाद्या उदेशी अशें सांगलोलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोटें रोडणें आनी विलाप. राखेल आपल्या भुरग्यांक रोडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण बुजवण घेताली. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वगणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, 22 ह्या म्हयन्याचे तावन एंड TV हाचेर एक सिरियल सुरू जाला, येसू म्हूण. घोडये तुमी पळयलो जातलो. एक तरी ताचो एपिसोड 8 वरांचेर येता तो. 90 एपिसोड्सांची धाकटी कथा जेजू म्हूण, येसू. पूण ती सारकी बिब्लिकल न्हय, पवित्र पुस्तकाचेर थारायलेली ती आसा, आख्खी न्हय. जे चलचित्रांनी जाता तें पवित्र पुस्तकांतलें आख्खें न्हय. आनी देखून जायतें कितें ह्या बरयणारान, एक SPD फादर तो, ताणें दुसऱ्यांच्या सहकारान हें चलचित्र वा हें सिरियल केलां, येसू म्हूण.
आनी हे येसू चलचित्रांत हो हे सिरियलांत हांगात हो देखावो आसा सायबीण माय बागेन जुजे आनी जेजू पडून वतात इजिप्ताक हो देखावो. पूण हो देखावो आमी वाचला आनी आयकलां ते भशेन न्हय. जेन्ना हेरोदीचे शिपाय घोड्यांचेर येतात भुरग्यांक धरूंक भुरग्यांक सोदूंक, सायबीण माय बागेन जुजे आनी बाळूक जेजू चलतात आनी एके भशेन ते तांकां कांय करिनात अशें दिश्टी पडलेले भाशेन जाता. पूण तशें न्हय तें. कसले परिस्थितीन ती पडून गेली इजिप्ताक आमच्यांनी चिंतूं जायना. इजिप्त खंय आनी इज्रायल खंय, कशी लांब दीक यात्रा. बागेन जुजेक देव जबाबदारी दिता आनी म्हणटा उठ बाळकाक आनी ताची आवय घे आनी इजिप्ताक पडून वच. हेरोद भुरग्याचो जीव काडूंक सोदता आनी जबाबदारीचो बापूय आपल्याक देवान दिल्ली जबाबदारी घेवन जुजे बाळकाक आनी मारयेक घेवन इजिप्ताक पडून वता. द फ्लायट टू इजिप्ट इंग्लीश भाशेन हो गूट आमी नियाळटा. भाव भयणीनो, ही एक बाजू. दुसरी बाजू हेरोद भुरग्यांचो जीव काडटा. आमी आयकलां वाचलां बेतलेहम आनी सरभोंवतणी आसलेल्या गांवांनी विद्वानां कोडे विचारून घेतले उपरांत काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सां आनी उणे पिरायेच्या भुरग्यांक तो मारून उडयता. आनी खूब रोडणे खूब विलाप त्या वाठारांत हे निरोपराधी भुरग्यांचो जीव येता. कितलीं जाणांक हेरोदीन मारलीं काय भाव भयणीनो आमी नकळो. स्टॅटिस्टिक्स कांय सांगिनात. पूण आज आमचे स्टॅटिस्टिक्स पळयल्यार हेरोदीन भुरग्यांक मारले ते कांयच न्हय. The amount of abortions that take place today and in all these years is in millions. कोणाक कळनासतना आपल्या कुसव्यांत असलेल्या भुरग्याक आवयो मारून उडयतात. पूण तांकां क्रिमिनल म्हणिनात. तांकां बोण कोण मेळना. कोणाक खबर ना. आपल्या कुसव्यांतल्या भुरग्याक मारून उडयतलीं इन मिलियन्स. ते स्टॅटिस्टिक्स आमकां मेळटात. ते स्टॅटिस्टिक्स बुरोवन दवरलेले आसात. एका गांवांत वर्साक कितलीं अबॉर्शन जातात ताचो आंकडो मेळटा. हेरोदीन कितले भुरग्यांक मारले मेळना. आनी तें गरजेचें न्हू दिसता म्हाका. आयची परिस्थिती समाजाची आमी नजर मारल्यार बाबा भयणीनो, भोव करून उस्तेमचेच्या गांवांनी आज भुरगीं नात. भुरग्यांक मारून उडयलीं. पंजाबाक आनी केरळाक शिकिल्ले स्टेट्स भारताचे चेडवां भुरगीं उणें आसात. मारून उडयलीं मायन पायन. सगळो बॅलन्स मेल आनी फिमेलांचे मदलो सगळोच हाल्लेलो आसा आमच्या भारतांत. कित्याक चेडूं लिंगाचें भुरगें जल्मलें आवयच्या कुसव्यान आवय मारून उडयता भुरग्याक. थंय रोडणें ना. आवय रडना. समाजूय रडना. चडशा गांवांनी एबॉर्शन हाका परवानगी दिल्ली आसा. मारात भुरग्यांक. तुका नाका मार. तूं क्रिमिनल न्हय. दोतोरूय क्रिमिनल न्हय. नर्सीय क्रिमिनल न्हय. ह्योस्तर एक घेवन वयता त्या क्लिनिकांक ती क्रिमिनल न्हय. कोणूच कोणाक धरिना. पूण एका मनशाक मारलो जाल्यार
ताका मारला तेच न्हय, ताची यंत्रां, द इन्स्ट्रुमेंट्स बाय वीच अ पर्सन किल्स अदर्स, ती सोदूंक भोंवतात पुलीस. खंय उडयल्यात? रानांत उडयल्यात, शेतांत उडयल्यात, ती सोदूंक भोंवतात. द इन्स्ट्रुमेंट द डॉक्टर युजीस टू किल अनबॉर्न चायल्ड, कोण सोदूंक भोंवना. हे कायदे आमचे. हे वस्तुरेक त्या क्लिनिकांत वता, तिका कोण सोदूंक भोंवना. कित्याक धाकटे भुरग्याक मारून उडयले. जिविताचो रोसदार देव, ओरोम आनी शेवट, आल्फा आनी ओमेगा आमच्या जिविताचो देव. पूण आमी क्रिमीदार, आमी जीव काडून उडयता भुरग्याचो. कोणाक खबर ना, पेपराचेर येना. एके वस्तुरेन आपल्या घोवाचो जीव काडलो, एका गोवान आपले बायलेचो जीव काडलो. पेपराचेर हेडलायन येतली, हेराल्दाचेर येतली, गोवनांचेर येतली, सगल्यांचेर येतली, जीव काडलो. पूण होच गोवानी बायल आपल्या कुसव्यांत रोचलेल्या भुरग्याचो जीव काडटा. नो हेडलायन्स, नो न्यूज, नथींग. निरपराधी बाळकांचो जीव हेरोदिनूच घेतलो ना. आमचे मदीं जायते हेरोद आसात आयचे काळार. पोलंड देशांत अबॉर्शन बॅन केलें. आतां कितली जोगळी, कितल्यो मारामारी, कितले रस्त्यांचेर प्रोटेस्ट. आमकां अबॉर्शन जाय. प्रो अबॉर्शन लोक रस्त्यांचेर आयलो. मारया भुरग्यांक. आज आमी येरोदीन मारलो तुगडास निरपराधी बाळकां. आज भाऊ भयणीनो, हे काळार आनी आयच्या दिसाक पुरान हेंच घडटा. पूण गुप्तीन घडटा. ती क्रीम न्हय, ती निरपराधी बाळकां न्हय. तांचो आवाज एके वस्तुरेक आपल्या कुसव्यांत रोचलेल्या भुरग्याचो आवाज आयकूंक येना काय? तिका आनी तिच्या घरकाराक आयकूंक येना काय? क्रीम कोत्तेल्या दोतोराक आयकूंक येना काय? तिका क्लिनिकांत घेवन बेतले वस्तुरेक त्याचो आवाज आयकूंक येना काय? राखेल रडटाले आनी बुजोवन घेनासली. आज आमचे मदीं कोणूच राखेल ना. आमी सोंपेपणी भुरग्यांक मारून उडयता. कसले कसले उपाय बाबा भयणीनो तुमकां सांगल्यार आमच्या दोळ्यांनी दुकां येतात. दोतोर एका भुरग्याक एके वस्तुरेच्या कुसव्यांतलो मारता, मीठाचें इंजेक्शन घालून मारता, सिजर्स वापरून कुडके करून काडटा. क्रीम न्हय. समाजाक कोणाक कळना. आयज आमी घरा वयता आसतना निरपराधी बाळकांची परब करता आसतना मागुया देवा लागीं. ही क्रीम बोगसना, कुमसारांत बोगशिता आमी, पूण तो आवाज भुरग्याचो उठता. हांवें कितलेच कळीन मरणाचे तोडीन आसतले वस्तुरेची कुमसारांत बोगसणी दिता आसतना हो आवाज आयकला. तो आवाज सदांच उठता. तो आवाज आमकां हॉन्ट करता मरोपर्यंत. हांवें कोणाचो तरी जीव काडलो. आय बिकम अ मर्डरर. पूण कोर्टांत कोण वचना, प्रेजांत कोण वचना. भाव भयणीनो, निरपराधी बाळकां आमचे घरांत आसात. प्रत्येक वस्तुरी तिका व्हडलें देणें म्हणल्यार आवयपणाचें देणें. सायबीण मायन आपल्या पुताक जेजूक झुजे बराबर घेवन पडून गेली जिवीत राखूंक. जिवीत राखूंक तो जिवीत दिवंक आयिल्लो आमकां.
आनी बोत्तेन दिवंक आयिल्लो देखून ती पडून गेली. आमी जिविताचो मोग करूंक आनी जिवीत राखूंक आनी आमच्या घरांनी आसलेले भुरग्यां सगळे देवाचो रूपकार पळोवंक आमकां कृपा मागुया. भेटवणीच्या वेळार गायन गावया. देणी आमची C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटून हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मनां दुखोर पिता, स्वीकार कर म्हूण तातूंत मागता. नवा उलो आदार हाडटा, ताकाच रोज समोर विदा, आमचे सुख दूख सोर्बे डोयता, मागून घे पूण विरोध करता. भयणी भावनो, ही आमची बेतसर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा, रोगतान आपणाक साक्षी दिवंक जेजून निरपराधी बाळकांक विचून काडले. हे सोडवणीच्या बलिदानांत आमी तुका भेटयता. ते तुज्या पुताच्या रोगतान आमचे अपराध धुवन काड म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काड जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासनाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशांक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची अशोकताय. अशें आमचे विनाशी सैमान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान. एकवटो कितलो अजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवा गेलें. एका मनशा वरवीं फाव जालें. देखून सगळे देवतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची जय जय. बाप्पा खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणी करोराचें रगत पातकेंचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो गूड पोरगोटुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुळान रगत शेवतेले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रिथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां मदींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची ही पवित्र मिसाचे बेटेन आपआपल्या घरांनी रावन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारे देवाचे मायेस सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योंत धरून दिता आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगेल आनी सर्वकांनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक भयणी भावनू जिवीत आमकां देवा गेलें व्हडलें देणी आनी आमच्या आवय बापायन आनी बोकून आमच्या आवयन हें जिवीत आपले कुसव्यान सांबाळलें देखून आमी संवसाराचो उजवाड पळोवंक पावल्या सगल्या आवयांक जबाबदारी आसा आपल्या कुसव्यांत रचून आयलेल्या जिवाक सांबाळ करूंक ताका संवसाराचो उजवाड दाखोवंक निरपराधी बाळकांची परोप करता आसतना जिविताचो मोग करूंक आनी जिविताच्यो संस्कृताय आमी सांबाळूंक जेजून शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सपोज काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबुंडरा जेजू क्रिस्त शेण्यांक आमी बरमुशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदाहर काकुतीन सर्पातकांतली सुटोय आनी सर्वाखेंतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन वितांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयता सासणेच्या ससनांक जेजूची शांती सदां काल तुमची सभे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिवा ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी
एकवीस प्रसाद वेळार आमी गायन गावुया. जिविताचे उदक जिविताचो उंडो D23 560 D23 पेज 60. जिविताचे उदक गावू पिवप्योचे दानेल्यारू जिविताचो उंडो हावू पिवप्योचे मुखेल्यारू जिविताचे उदक गावू पिवप्योचे दानेल्यारू जिविताचो उंडो घेवचे मुखेल्यारू आमचो आत्मो दानेला तुका पिवूंक आशेता. आमचो आत्मो मुखेला तुका गावूंक हांव नेता. आमचो आत्मो दानेला तुका पिवूंक आशेता. आमचो आत्मो मुखेला तुका गावूंक हांव नेता. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, अजून उलोवंक येनासलेल्या बाळकांक रोगतान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फाव केलें आनी तांच्या जल्माच्या समयार रोगशास्त्राचो मुकूट जोडूंक विचित्र मांडावळीन तुवें तांकां पावयलें. तांची परब संभ्रमून तुका आमी दिनवासता आनी ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमच्या सुरवंडाराचे जिविताचे बोत्तेंत आमकां सुबाम वांटो दी म्हूण मागता. तुजे पुता जेजूची नांवी आमेन. बामणिनो तुमकां सगल्यांक पळोवन आमी खुशाल. आमी आतां नांवां बरयना कित्याक हेरां दिसांनी तुमच्या निमिसांत बरे भशेन वांटो घेवं येता. आतां 8:30 वरांचेर भुरग्यां पासत मीस आसा. आमची भुरगीं निरपराधी बाळकांचो दीस पाळटना आमी आतां 8:30 वरांचेर भुरग्यांक मीस आनी तांचेर आशिर्वाद. आजतान आमी घराघरांनी कुमन्या हाडटले आमचे पिडेवंतांक. फाल्यां जाणट्यांक सिनियर सिटीजन्स तशेंच पिडेवंत आसात तांकां आमचे मीस. जीं कोण पिडेंत आसात, जीं कोण जाणटीं आसात तांचे खातीर खास मीस आसतलें 9:30 वाजता. तुमच्या घरांनी कोण जाणटीं आसात आनी तुमकां हाडूंक जाय, तुमी जाता हाडूंक तांकां आमचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर हांकां कुडीत करूं येता. हें मीस 8:30 वरांचेर जातलें आमच्या गांवच्या सिनियर सिटीजन्स जाणट्यांक लागून. तांतूनय बरे भशेन वांटो घेवंक तांकां आमी तेंको दिवया. सर्वेश पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पदविदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बाळका जेजूची कुशालकाय सगल्यांक वांटूंक वचून यात कुशालकायेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाचे गायन गावया. निर्भाग्य आमची काळजा. K7 पान 142. K7 पेज 142. निर्भाग्य आमची काळजा काळोखात बुडून आसली. निराशे दुखा बरी आमची तूं सुखी जाली. निर्भाग्य आमची काळजा काळोखात बुडून आसली. निराशे दुखा बरी आमची तूं सुखी जाली. काळजाचो उजवाड जेजू मनाचो प्रकाश जेजू कुडीचो पोरचो जेजू जिणेचो सूर्य जेजू काळजाचो उजवाड जेजू मनाचो प्रकाश जेजू कुडीचो पोरचो जेजू जिणेचो सूर्य जेजू